तुम्ही पळयतात आमी आसा जे सांगेन मार्केट जे जाल्यार तुमी मुखार पळयता ती सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाची स्ट्रीट वेंडर शेड तेजी परिस्थिती सामकी अशी जाला की मोडपा पावला. हेजी मेंटेनन्स ना काय ना आनी थोडेच कितें स्ट्रीट वेंडर भितर बसतात. तशी बिल्डींग आसा ती फाटल्यान सुद्दां ती सामकी रिस्की स्थिती आसा. केन्ना कॉलेप्स जावंक शकता. जेंका जे भितर बसता ते थोडे प्रमाणात स्ट्रीट वेंडर तांकां बी स्ट्रीट वेंडर आसा तांकां बी भंय आसा. पळयता अशें तुमी पळयतात. फाटले खूब तेंपा सावन हेजो मेंटेनन्स वर्क जालें ना. तशेंच तुमी पत्रे आसा तेजी बी स्थिती आनी वयर सगळीं झाडां जाल्लीं आसात. तशी फाटल्यान बिल्डींग आसा तेजी परिस्थिती तशी आसा. आमी म्हणटा सदांच कसले गोश्टीचेर आसा ज्यो डेवलॉपमेंटाक इम्पॉर्टंट आसा. आनी सांगे जेन्ना म्हणटात आमी थंय कसले सोर्स पूण जेन्ना डेवलॉपमेंटाक गोश्टी येतात तेन्ना ते खंय तरी फाटीं पडटात. आनी बेस्ट उदाहरण म्हणटा तें हांगा आसा जी म्हाका दिसता खूब वर्स जालें हेजें मेंटेनन्स म्हणटा तें जालें ना. रस्त्याचे सामके तुमी पळयतात पत्रे झाडां त्या बद्दल हांव मागता सगळीं सरकारान सगळीं मेळून एफर्टान लावन डेवलॉपमेंट करपाचें आनी भाग पडया आनी बरें करून सगळ्यांक दाखोवया. डिले कित्याक जाता? कितले दीस जाय तो डिले कितें जाता? तो डिले जाता तें म्हाका दिसना हांवें डिले कित्याक जाता तें चीफ ऑफिसर आमी सगळीं चीफ ऑफिसराक पावतले. ही पळय ती बिल्डींग आसा आनी भाऊ ही बिल्डींग आसा पळय तेजी मेंटेनन्स बी कंटिन्यू चालू आसता. मेंटेनन्स म्हाका दिसता ही बिल्डींग बांदर आसा थंय बोर्ड आसा बांदोडकरान हातान बांदिल्ली ताजें मेंटेनन्स हें जालें ना. आनी आतां ती सामकी स्क्रॅप जाल्या. शर्मन बाब हांगा आसा पयलींचे आनी तुमकां ताणें डिसिजन घेवन टेंडर सुद्दां काडली सर डेमोलिशनाचें. हांगा ते आयले बिले आनी निमाणी कितें तांचे भितर कशें नेगोशिएशन जालें आमकां खबर ना. पूण पयर इल्लेशें ते आवटलेट आशिल्लें उदकाचें तें बी फाटलीं पावसा मोडलें सकयल. त्या नाज्यान ताका एक बरी ग्रीप आयली आनी रमण बाबान बी ते मुखार सरून ते मोडपाचें आनी एक बरो प्रोजेक्ट बांदपाचो केलो. आतां आमी पयलें ते बारीक वेंडर्स आसा ते तेणी सांगलें एक्झॅक्टली. आतां आमचे मुखार आसा तो सांगे म्युनिसिपालिटीचो पयलींचो नगराध्यक्ष आनी प्रेझेंट कावन्सिलर रुमाल बाब. सद्या हेजे बद्दल हे बिल्डिंगे बद्दल कितें प्रोग्रेस आसा? तेजे हांव चेअरपर्सन आसतना तेजे सगळे डेमोलिशनाचे प्रोसेस हांवें चालू केल्ले. कोर कमिटी इंजिनियरिंगाक हाडून तेजे इन्स्पेक्शनूय केलें DMA कडच्यान एप्रुवल घेवन आनी त्या उपरांत तेजे टेंडर प्रोसेस केलो आनी टेंडर फ्लो जालो आनी टेंडर पडलोय म्हणून. आज टील टुडे म्हजे फाटल्यान हें प्रोसेस
बंद उरलें आनी कित्याक लागून बंद उरलें हांव आतां आमी हे न्यू कावन्सील येतकूच हांवें परतून तो प्रश्न मांडला आनी आज डिसिजन जालां की आमी सगळ्यांनी 10 कावन्सिलरांचेर इन्क्लुडींग चेअरपर्सन धरून की हें डेमोलिश करचें हें आमचें मना आसा की सांग्यार बरी सुविधा मेळटली जाल्यार ही बिल्डींग मोडली जाल्यार बरें डेवलप जालें सांग्यार दिसतलें त्या खातीर आमी मागतात सगळे आमकां सांगेकार भावांनी सहकार करचो ही बिल्डिंगेक लागून आनी हिंगाचे आसा शिफ्टींग करपाचें थोडे जाणां शिफ्ट केल्या थोडे जाण उरले तेमकांय शिफ्ट करपाक सगळो प्रोसेस जाल्लो आसा आनी ताबडतोब ही बिल्डींग मोडली जाल्यार लोकांक बरी सुविधा मेळटली आनी बरें डेवलप मेळटलें आनी बरें ताका एक न्यू सांगे कितें जाल्यार दिश्टी पडटलें बिल्डींग एक म्हाका याद आसा लास्ट पावसा कितें एक शेड कितें कोसळ्ळी मागीर तेजे नंतर कितें रिएक्शन जालें मुन्सिपालिटींतल्यान चोय आतां ती रिएक्शन जावपाक कारण कितें थिंगा एक शेड पडल्यो देव देव करपेन कोणाकूय कांय जालें ना आनी आजून तो पार्ट तेचो पडून उरलो तो काडलो दुसरी म्हणल्यार ते सायडीन बालवाडी आसली भुरग्यांक धाकटी सुशी वाटिका थिंगाय एक कलप जालो पार्ट आनी त्या प्रमाणे तेमकांय आमी हाडून ताबडतोब मुन्सिपालिटी भरती केली कितलेशे वेंडर्स आसा भितर ते काम करता आतां तो वेंडर तितून कळना तो तेमकां शिफ्ट करपाक सगळी सुविधा आमी करून दिलो आसा कळ्ळें तुका न्हू तेणी शिफ्ट जावपाचें इतल्या कामाचें आमी आतां रेजोल्युशन घेयलां 10 जाणांचें आनी त्यात सेवा ती आतां जी आतां हेतू भितर राव म्हणल्यार रिस्क आसा हेजी जबाबदारी आतां सायडीन मामलेदार ऑफिस आसा तेंची रिएक्शन अजून स्ट्रॉंग जालें ना दिसता बिल्डींग एक्झॅक्टली करेक्ट म्हळ्यार कितें हाल्या आमकां लोकांक पब्लिकान निवडून हाडले आनी तेणी आमी कांय केलें ना म्हणपाक हो म्हजे वयलो दोश आनी कावन्सिलाचो दोश आमी सगळी आतां चीफ ऑफिसर हातीन दिला समज हालची कॉलप जाली जाल्यार हिचो जबाबदार आमी कावन्सिलर 10 जाण नाय ओके हे कितले वर्स जाले हे 1971चे 71चे हो वासुदेव तो आमचो वासुदेव मरस्कार आसलो MGचो ते टायमार बिल्डींग आनी तेजे नंतर अशें तुमकां कितें लास्ट टायम केन्ना हेजें मेंटेनन्स वर्क जाल्लें तेज मेंटेनन्स वर्क केन्ना जालें ना ते मागीर रिहायबिलिट जेन्ना दुकान जेन्ना मोडलां दुकान जेन्ना ती मोडले तेन्ना रिहायबिलिट केल्लें आतां पळयता तुमी आनीक हांगा कावन्सिलर फौजिया शेख पळयता तुमी तुमचे आनीक जे तुमचे हे आसा कावन्सिलर तुमचे सद्या हेजे बद्दल तुमचे कितें जाल्लो आसा कावन्सिलांक हे टेंडर डिमॉलिश करपाक टेंडर ऑलरेडी 2 वर्स पयलीं जाल्लें आहा आतां पयलीं पण आमी सांगलेलें बेगीन तें डिमॉलिश करपाचें म्हणून आतां पण हांव तेच अपील करता की तें बेगीन डिमॉलिश करपाचें म्हणून कितें कोणा जीव वचपाक शकता कितेंय दुर्घटना घडपाक शकता हांगा तेका आतां जे आहा ते सीओ आहा की ना सीओ कितें बेगीन सीओन करपाक जाय एक्शन कितें घेवपाक जाय आनी तुमी हेजे बद्दल डेप्युटी कलेक्टर आसा पळय तेका तुमी मेळयले ना डेप्युटी कलेक्टर आमी मेळो ना म्हणटरी हे तुमचे हेजे बरोबर जे मेन आसा ऑथॉरिटी तेंची बी रिस्पॉन्सिबल हे आतां फाटल्या तेंपार जेन्ना एक फावटी पावसाक शेड कोसळ्ळी तो इशू जाला हांगा खंय पडलेली मागीर तेजे नंतर हेणी ऑथॉरिटीन कितें डिसिजन घेतलेलें डिमॉलिश करपाक डिसिजन घेतलेलें ते खातीर आमी टेंडर काडून डिमॉलिश करपाक लोक टेंडर पण घातलेले मागीर एकट्यांक पडले टेंडर आनी ते केन्ना पण काडपाक रेडी आहा जशे सीओ परमिशन जाय बेगीन सीओन परमिशन दिवपाक जाय तेका डिमॉलिश करपाचें आनी जे आसा पळय तांकां ऑलरेडी जे आसा तांकां ऑलरेडी फाटल्यान शॉप दिल्ले आसा आतां ते कित्या खातीर शिफ्ट जावना ते कितें हिंगा रावले ते तेंगे प्रॉब्लम आनी ते सीओ तांकां सॉल्व करपाक जाय कित्या खातीर तुमी पळयता जे सद्या 2 कावन्सिलर आसा एक फौजी आसा एक रुमाल फेर्नांडीस हेणी प्रतिक्रिया दिली की जे गोश्टी रिस्की आसा मनशाच्या लायफ सेफ ना ते गोश्टीक लक्ष घालचें आनी हो जसो आसा जे 2 वर्सां पयलीं डेमोलिश करपाची तांकां ऑर्डर येयली पूण आतां सद्याक कित्याक तो लांबून दवरला जे प्रश्न आसा आनी मेन म्हणल्यार खंय तरी एक गोश्टी लागून हांगा डेवलॉपमेंट आडून उरता अशें खूब ज्यो क्वेश्चन जाता सांग्यार जेन्ना मतदारसंघ येता हेजेर प्रशासन तशेंच मुन्सिपालिटी थोडी सिरियस जावपाची गरज आसा आमी गोंयकारां हांगा सांगेच्यान